मोगाळ भावा भयणींनो, आयज पास्कांचो दुसरो आयतार. ह्या आयताराक दैवी काकलुतीच्या आयताराची सोमारहोमणी आमी करता. जेजूच्या मरणा उपरांत शीस भिरांतेन दारां बंद करून आसले. हे तांचे परिस्थितींत पुनर्जिवंत जेजून तांकां दिलोली भेट दयाळेची आनी शांतीची भेट जाली. मेळ्ळलो अनुभव घेवन शिसांनी पुनर्जिवंत जेजूचो मोग आनी काकलूत सगळ्यांक परगटली. आयज ह्या दैवीक काकलुतीच्या आयताराक आमच्या महाधर्म प्रांतांत आमी दैवीक काकलुतीचो उत्सव समोरमता. ह्या निमतान आमकांय जण एकल्याक उलो वचात, दैवीक काकलूत अनुभवात, जियेयात आनी परगटात. हेंच करूंक भोक्तीन आनी भावार्थांत हे मिसाचे समोरमणेंत वांटो घेवया. भाग्यवंत फावस्तिना कोवाल्स्का हिका जेजून असो निरोप दिलो: जितलो पातकी व्हड ताचे सोबे म्हजी काकलूत ओजान दीक. सोम्या जेजू, आमी केदी व्हड पातकी जावं, तुजी काकलूत आमचे सोबे सदांच उपोट. हो तुजो दयाळ मोग थोडे पावटी आमी समजूंक चुकल्या. सोम्या काकलूत कोर. भाग्यवंत आगोस्तीन अशें म्हणटालो: काकलूत म्हळ्यार आमी दुसऱ्यांक कितें दितात ती न्हय, पूण आमचे सोबे वावुरतली ती देवाची कृपा. ही कृपा आमकां दुसऱ्यांच्या गरजांक वेंगोवंक आदार दिता. क्रिस्ता जेजू, तुज्या दयाळपणान आमच्या गरजांचेर तुजी काकलुतीची नदर तूं घालीत आसताय. पूण आमी निड्डुकायेन ओ बोडायेन भरून असोक्तांचे आनी गरजेवंताचे परिस्थितीक जागृत रावंक चुकल्या. क्रिस्ता काकलूत कोर. भाग्यवंत पाद्रे पियो अशें म्हणटालो: सगळ्यांक सगळें बोगसात आनी तुमकां शांती मेळटली. सोम्या जेजू, आमकां सगळ्यांक शांती जाय, पूण बोगसणे विरेत शांती ना हें सोत आमी वळखूंक विसरल्या. आमचे कुटुंबांत, शेजाऱ्याक, समुदायांत आनी वावराच्या जाग्यार आमी तुजें बोगसणें दिवंक चुकल्या. सोम्या काकलूत कोर. जेजूचे शीस दैवी काकलुतीचो अनुभव आपल्या जिवितांत नियाळतात, जियेतात आनी परगटतात. पूण ही परगटणी करूंक तांकां सोंपें जायना. आपल्या गुरू जेजू परी तांकांय दुमाळो भोगचो पडटा. हो दुमाळो भोगूंक कारण कितें तें आयच्या पयल्या वाचपांत धर्मदुतांच्या इतिहासांत आमकां थावें जाता. दुसऱ्या वाचपांत प्रकाशनेच्या पुस्तकांत भाग्यवंत जुवांव पुनर्जिवंत जेजूचे परगटणेक लागून निर्वाशीतपण भोगता. ह्या निर्वाशीतपणांत तो मागण्यांत आसतना जेजू ताका देवाचे पदवेचें आनी काकलुतीचें दर्शन दिता. होच संदेश आजियाच्या 7 पवित्र सोबांक पाठोवंक ताका फरमायता. शुभवर्तमानांत जेजूच्या मरणा उपरांत भिरांतेंत भरून दारां बंद करून आसलेल्या शिसांक पुनर्जिवंत जेजू भेट दिता आनी आपलो पुनर्जिवंतपणाचो अनुभव दिता आनी पवित्र आत्मो तांकां दिवन दैवी काकलुतीचो प्रचार करूंक तांकां पाठयता. हीं वाचपां चिंतान आयकोया. धर्मदुतांच्या इतिहासावेलें वाचप. पोर्जेमोदें धर्मदुतांनी खूब खुणां आनी अजापां केलीं.
तांचे एक मत जावन तीं सगळीं सोलोमोनाच्या दारवंट्याशी एकठांय जातालीं. लोक तांकां वाखाणतालो, पूण कोणूच तांकां जमोवंक फुडें सरो नासलो. सोमयाचेर विस्वास ठेवतोल्या दादल्या आनी बायलांची संख्या इतली वाडून वेताली की पेद्रू वेताना ताची सावळीपूण तांचेर पडच्याक आनी आपआपले पिडेंतलीं बोरीं जावच्याक लोक पिडेवंतांक चौकांचेर व्हरो आनी खाटयेंचेर आनी अंथरुणाचेर दवरी. जेरुसलेमाच्या लागशिल्ल्या शारांतलोय लोक जोम्यांनी येतालो आनी आपणा बराबर पिडेवंतांक आनी मेळे ओतमे बसलोल्यांक हाडतालो आनी तीं सगळीं बोरीं जातालीं. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो मायेमोग मिथमेर नासलोलो. इस्रायेलाच्या पुता धुवांनी म्हणचे ताचो मायेमोग मिथमेर नासलोलो. आरोनाच्या पुतांनी म्हणचे ताचो मायेमोग मिथमेर नासलोलो. सर्वेस्पराची भोक्ती करतोल्यांनी म्हणचे ताचो मायेमोग मिथमेर नासलोलो. जबाब सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो मायेमोग मिथमेर नासलोलो. जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा सोंदीचो फातोर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां. तें पळोवन आमी थोटाक जाल्या. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो. संतोशी आनी आनंदभरीत जावया. जबाब सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो मायेमोग मिथमेर नासलोलो. कोर सर्वेस्परा आमची सोडवण कोर. कोर सर्वेस्परा आमचें जिवीत कोर सुखेस्त. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. सर्वेस्पराच्या घरांत थावन आमी तुका सूख मागतांव. सर्वेस्पर आमचो देव तो आमचो उजवाड. जबाब सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो मायेमोग मिथमेर नासलोलो. प्रकाशनेच्या पुस्तकावेलें वाचप. हांव जुवांव तुमचो भाव आनी जेजूच्या एकवटांत तुमच्या कोश्टां दुखींनी तशेंच तुमचे राजवडकेंत आनी सोंसणिकायेंत तुमचो भागिली. देवाचें उतर हांवें पोरगोटलें आनी जेजू क्रिस्ताक साक्षी दिली देखून पातमोस नांवाच्या जुंव्यार हांव आसलों. सोमयाच्या दिसा आत्म्याचो भार मुजेर आयलो आनी तुतुरेचो कसो एक मोठो ताळो हांवें आयकलो. तो म्हजे फाटल्यान अशें म्हणटालो, तूं पळयताय तें पुस्तकार बरय. म्हजे लागीं कोण उलयता काय म्हूण पळोवंक हांव वळ्ळों. तेन्ना भांगाराच्यो 7 दिवल्यो हांवें पळयल्यो आनी त्या दिवल्या मदें मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो हांवें पळयलो. तो पांयां पर्यंत लांब एक आंगोस्त्र न्हेसलोलो आनी ताच्या हड्ड्याक एक भांगाराचो पट्टो बांदलोलो. हांवें ताका पळयलो तेन्ना एक मोडें कशें ताच्या पांयाशी पडलो. ताणें म्हाका आपलो उजवो हात लायलो आनी म्हणलें, भियो नाका, हांव तो पयलो आनी निमाणो. हांव तो जिवो आसा तो. हांव मेलोलों पूण आतां हांव जिवो आसा, सदांच सर्वदां. मरणाच्यो आनी पाताळाच्यो चाव्यो म्हजे आधीन आसात. देखून तूं पळयताय तितलें जावं आतां घडटा तें जावं फुडाराक घडटलें तें
बरोवन दवर. देवाचें उतर हें. उद्गार. सोमी म्हणटा, तोमास, म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळयनासतना विस्वास दवरतात तीं खरेंच सुभागी. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू पुनर्जिवंत जालो तेच सांजे म्हणजे सातोळ्याच्या पयल्या दिसा शीस जमलोले आसले थंयचीं दारां जुदेवांचे भिरांतीन बंद करून दवरलोलीं. जेजू भितर सरलो आनी तांचे मदें उबो रावलो. ताणें तांकां म्हळें, शांती तुमकां. हें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपली कूस दाखयली. सोम्याक पळोवन शीस खुशाल जालें. नव्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयतां. अशें उलोवन ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी तांकां म्हळें, पवित्र आत्मो घेयात. जांची पातकां तुमी बोक्षिशात तीं तांकां बोगसोतलीं आनी जांची पातकां तुमी बोगशिना जाशात तीं तांकां बोगसोवची नात. जेजू आयलो तेन्ना 12 मदलो एकलो जवळो म्हणलोलो तोमास तांचे बराबर नासलो देखून दुसऱ्या शिसांनी ताका म्हळें, आमी सोम्याक पळयलां. पूण ताणें तांकां म्हळें, ताच्या हातांचेर हांवें खिडयांची खुणां पळयल्या शिवाय आनी खिडयांचे स्वातेर म्हजें बोट घाल्या बगर आनी म्हजो हात ताचे कुशींत घालिना जायन जाल्यार हांव सतमानशाक ना. 8 दिसां उपरांत शीस नव्यान घरांत आसलें आनी तांचे बराबर तोमास. दारां बंद आसतना जेजू भितर आयलो आनी तांचे मदें उबो रावन ताणें म्हळें, शांती तुमकां. उपरांत ताणें तोमासाक म्हळें, तुजें बोट हांगा घाल. हे पळय आसात म्हजे हात. तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशींत घाल. ह्या फुडें आनीक दुबाव धरूं नाका, पूण भावार्थ धर. तोमासान ताका जाप दिवन म्हळें, म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळयनासतना विस्वास दवरतात तीं खरेंच सुभागी. आनीक जायत्यो खुणां जेजून शिसां हुजीर केल्यो त्यो ह्या पुस्तकार बरोवन दवरूंक नात. पूण जेजू म्हळ्यार अभिषिक्त आनी देवाचो पूत म्हूण तुमी विस्वास दवरचे खातीर आनी विस्वास दवरून ताचे वरवीं तुमकां जिवीत मेळचे पासत ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी भावार्थाचे पोरगोटणेन मेळतल्या सगळ्या आव्हानांक काळजीदारपणांत आनी पवित्र आत्म्याच्या बळान फुडो करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया.
आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी, आंतरराष्ट्रीय तशेंच भारताच्या फुडाऱ्यांनी सदांच संधानाचे आनी संवादाचे उपाय वापरूंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. आमच्या कुटुंबांनी आमी एकामेकाक समजूंक, एकामेका सोबें सोंसणीक जावंक आनी चुकता तितलेय पावटी एकामेकाक बोगसूंक पवित्र आत्म्याचें बळ आमकां मागुया. आमची न्हीद आमच्या मोगा प्रमाणे जातली म्हूण दैवीक काकलुतीचो आयतार आमकां एक उगडास. हाका लागून आमच्या सगळ्या संबंदांत देवाची काकलूत एकामेका सोबें जिवंक आमचो हुस्को जावंक बापाचो आदार आमकां मागुया.